गोंयच्या 5 कोरोना पॉझिटिव्ह पेशंटांनी आनीक एकल्याची भर. मांद्रेचो एकलो कोविड-19 पॉझिटिव्ह टेस्ट जाला. तो 19 मार्चाक मोझांबीक आनी केनिया सावन भोंवडी करून आयला. देशी फ्लायटीन मुंबय सावन गोंयांत आयिल्लो. स्वता जावन तो क्वॉरंटाईन जाला. इतले मजगतीं जीएमसीच्या कोविड वॉर्डांत मरण आयलो तो 50 वर्सांचो पेशंट कोरोना दुयेंती न्ही, तो कोरोना नेगेटिव्ह आशिल्लो. तो पुलवामाच्या दुयेंसाचो पेशंट म्हूण भलायकी अधिकारिणींनी स्पश्ट केलां. आशिल्ल्या 5 दुयेंतींतले 2 नेगेटिव्ह टेस्ट जाल्यात. तांचो स्टेटस आज रातीं म्हणल्यार निश्चित जातलो.